भाग्यवंत कुर्साचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा, आमच्या दुस्मानांतली बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मोरयेक बरी कोबार हाडली आनी पवित्र आत्म्या वरवीं ती गर्भेस्त जाली. नामान मोरयेक कुरपेन भरलेले सोमी तुजे संगता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मोरये, देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाचे काळी आमेन. आबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दा प्रमाणे म्हजे थंय जावं. नामान मोरयेक कुरपेन भरलेले सोमी तुजे संगता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मोरये, देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाचे काळी आमेन. आनी देवाचो पूत मनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो. नामान मोरयेक कुरपेन भरलेले सोमी तुजे संगता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मोरये, देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाचे काळी आमेन. भाग्यवंती देवाचे माये, आम्हा पासत विनंती कर. क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फावो जावचे खातीर प्रार्थुया. ये सोम्या, बडव्यान बरी खबर दिल्ले वरवीं तुज्या पुतान क्रिस्तान मनशापण घेतिल्ले आमी जाणा जाल्याव, ताच्या कश्टा आनी कुर्सा वरवीं जिवनपणाच्या आनंदाक आमी पावाशे, तुजी कृपा आमच्या अंतस्करणांनी वत म्हूण आमी मागतांव. त्याच क्रिस्ता आमच्या सोम्या मारिफात आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या, जशी आदी तशीच जाता आनी सदां सर्वता आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या, जशी आदी तशीच जाता आनी सदां सर्वता आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच जाता आनी सदां सर्वता आमेन. देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या, सर्गींचे दयेन म्हाका दिला तुजे ताबेन. म्हजी मोत उजवाडाय, म्हाका राख, सांबाळ आनी चलय. आमेन. सरिल्ल्या बावरत्या पासत मागणे. शासनाचो विशेव दी तांकां ये सोम्या, आनी निरंतर प्रकाश तांचेर फांकोन दी. समाधानान ते विशेव घेवन दीत. आमेन. सकाळींची बेटवणी. ये जेजूच्या दैवीक काळजा, आयच्या दिसाची सर म्हजी मागणी, कामां आनी कश्ट आमच्या पातकांच्या पारीकपणा पासत आनी आल्तारीच्या भोव पवित्र साक्रामेंतान तुवें तुका कळनासतना बेटोवच्या सोमेस्त इराद्या पासत भाग्यवंत आमकां मोरयेच्या खतावीण काळजा मारिफात हांव तुका भेटयतां. प्रत्येक जावन मागण्याचे आपोस्तलाच्या इराद्या पासत आनी पापा साहेबान ह्या म्हयन्यान दाखोवन दिल्ल्या इराद्या पासत हें सर हांव तुका भेटयतां. सर्व तुजे पासत ये जेजूच्या भोव पवित्र काळजा, ये जेजूच्या देव काळजा, तुजे राज येव. आयच्या दिसाच्या म्हज्या मागण्यांक आनी बऱ्या करण्यांक मेळची सर्व पातकांची शिक्षा माफीक जोडूंक हांव खुशी व्हरतां. सोम्या जेजू, तुज्या भोव दैवीक काळजाचे ससायेन राख आमच्या भोव भाग्यवंत पाप साहेबाक आनी जा तूं ताका उजवाड, घटाय आनी बुजावण. म्हज्या देवा, म्हज्या साहेबा, हांव तुज्या पांयांक पडटां. हांव तुका अर्गान दितां, अंतस्करणी नमस्कार करता. व्हड तुजो उपकार मानता, कित्याक तुवें म्हाका रचलो म्हूण, नीज क्रिस्तांव केलो म्हूण, आज पर्यंत सांबाळ्ळो म्हूण. जशी बरी रात दिली तसो बरो दीस दी सायबा.
म्हजो आत्मो म्हजी कूड तुज्या हातान दिता. म्हजी चिंतना म्हजे सोब म्हज्या आयच्या दिसाचे कश्ट आनी करण्यो तुका समर्पिता. तुज्या व्हडा मनाक म्हज्या पातकांच्या फारीकपणाक म्हज्या जेजू तुज्या कुर्साच्या कश्टांच्या आनी मरणाच्या पुण्या पासत बक्षी म्हजी समेस्त पातकां म्हज्या पातकाची काकूट कर. देवा पवित्र आत्म्या दिसैबा तुजी कृपा आयच्या दिसा पातकांत हांवें पडना जावच्याक तुजे उपादेश सांबाळूंक म्हजे कायदे पाळूंक म्हज्या पातक्याची काकूट कर. म्हाका पातक्याक बक्षी. ससनाच्या बापा हांव तुका भेटयता जेजू क्रिस्ताचे आमोलीक रगत म्हज्या पातकांच्या फारीकपणा पासत आनी इगर्ज मातेच्या गरजां पासत. जेजू बळ्या आनी कलत्या काळजाच्या कर काळीज म्हजे तुज्या काळजा सारकें. जेजू बळ्या आनी खालत्या काळजाच्या कर काळीज म्हजें तुज्या काळजा सारकें. जेजू बळ्या आनी कलत्या काळजाच्या कर काळीज म्हजे तुज्या काळजा सारकें. जेजू बळ्या आनी खालत्या काळजाच्या कर काळीज म्हजें तुज्या काळजा सारकें. जेजू बळ्या आनी कलत्या काळजाच्या कर काळीज म्हजे तुज्या काळजा सारकें. जेजू बळ्या आनी खालत्या काळजाच्या कर काळीज म्हजें तुज्या काळजा सारकें. जेजू बळ्या आनी कलत्या काळजाच्या कर काळीज म्हजे तुज्या काळजा सारकें. जेजू बळ्या आनी खालत्या काळजाच्या कर काळीज म्हजें तुज्या काळजा सारकें. जेजू बळ्या आनी कलत्या काळजाच्या कर काळीज म्हजे तुज्या काळजा सारकें. जेजू बळ्या आनी खालत्या काळजाच्या कर काळीज म्हजें तुज्या काळजा सारकें. जेजू बळ्या आनी कलत्या काळजाच्या कर काळीज म्हजे तुज्या काळजा सारकें. जेजू बळ्या आनी खालत्या काळजाच्या कर काळीज म्हजें तुज्या काळजा सारकें. जेजू बळ्या आनी कलत्या काळजाच्या कर काळीज म्हजे तुज्या काळजा सारकें. जेजू बळ्या आनी खालत्या काळजाच्या कर काळीज म्हजें तुज्या काळजा सारकें. जेजू बळ्या आनी कलत्या काळजाच्या कर काळीज म्हजे तुज्या काळजा सारकें. जेजू बळ्या आनी खालत्या काळजाच्या कर काळीज म्हजें तुज्या काळजा सारकें. जेजू बळ्या आनी कलत्या काळजाच्या कर काळीज म्हजे तुज्या काळजा सारकें. जेजू बळ्या आनी खालत्या काळजाच्या कर काळीज म्हजें तुज्या काळजा सारकें. जेजू बळ्या आनी कलत्या काळजाच्या कर काळीज म्हजे तुज्या काळजा सारकें. जेजू बळ्या आनी खालत्या काळजाच्या कर काळीज म्हजें तुज्या काळजा सारकें. मोरयेच्या दुलोबी काळजा जा तूं म्हजी बचावी. अंकारी मोरये देवाचे माये आनी आमचे माये सगळें आमचें जिवीत सोम्या जेजूक ओपून दिवच्या इराद्यान तुज्या कातावीन काळजाक आमकांच आमी समर्पितांव. तुजे मुखांत्र आमी जेजू क्रिस्ता थंय पावतेल्यांव आनी ताचे मुखांत्र तशेंच ताचे सांगाता सर्गींच्या बापाच्या गोपांत आसरो घेतेल्यांव. आमी भावार्थाच्या उजवाडान चलतल्यांव आनी जेजूस जावन आसा देवा बापान पाटयल्लो सोडवंदार म्हूण संवसार वळखून घेवंक आमचे हर एक प्रयत्न करतेल्यांव. ताचे सांगाता पृथ्वीच्या पोंतान पोंत तसो मोग आनी सल्वासांव कळीत करूंक आमी आशेतांव. तुज्या कातावीन काळजाच्या आश्र्याकाल जेजू सांगाता एक पर्जा जावन आमी जियेतेल्यांव आनी ताच्या पुनर्जिवंतपणाचे साक्षी जातेल्यांव. ससनीक आराधन स्तुती आनी होगळाप फावो जाल्ल्या पवित्र त्रिंदादीच्या महिमे खातीर ताचे मुखांत्र देवा बापा सरशीन आमी वचून पावतेल्यांव. आमेन. सामातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता अध्याय 11 ವಾಕ್ಯ 28 ತವನು 30 ಮುನಸರ್.
येया मुजे सरशी सोमेस्त तुमी कश्टांतल्यानो आनी वजन वावयतल्यानो आनी हांव तुमकां विशेव दितलो. मुजें जूं तुमच्या खांद्यार घेया आनी मुजें लक्षें शिका, कित्याक हांव बोळ्या आनी कलत्या काळजाचो आनी तुमकां समाधान मेळटलें. कित्याक मुजें जूं वोवंक सुलभ, मुजें वोजें हळू. पावसाच्या काळार पावस ना तर कठीण दाव पडटा आनी इल्लो पावस येवं दी म्हूण आमी आशेतांव. कर्कट्या वतांत तकल्यांक इल्ली सावळी आनी उदक जायतो सुशेग दिता. साबार कश्टा मदें इल्लो सुशेग मेळ्ळ्यार ताचें प्रास वर्तें आनी कितें जाय. प्रकृतींत जावच्या असल्या बदलावणेंत इतलो संतोश जाता तर आंतरीक जिणेंत आसचे कश्ट निवारतना हाच्याकी कितलेशे मापान अदीक आनंद भोगना जायत. खरें समाधान जेजू मात्र दिवंक शकता. आयचे सुवार्तेंत फकत 3 वळी आसात, पूण ह्यो 3 वळी चरित्रेंत साबार जाणांक नवें जिवीत दिवंक शकल्यात. आमचो सोमी जेजू क्रिस्त आम्हा सर्वांक ताचे संगी वैयक्तीक आनी मोगाळ संबंद दवरूंक आपयता. ताचे कडेन मात्र सवकासाय दिवचो विशेव आनी खरें समाधान लाभता. तशेंच तो बोळ्या आनी कलत्या काळजाचो म्हणलें सत परगट करता. गीद आनी हेर सुकणीं उंचायेर उबतात, वयल्या जाग्यांनी वस्ती करतात तरी तांची दिश्ट धरणीर आसता. तसली दिश्ट तांच्या फायद्याक जावन आसोन कांय खावंक मेळत गाय म्हूण फारोत करन आनी मेळत तर दावल्यो मारन बोंचींत बोनसावन वस्तूंक ग्रासूंक आपलें पोट भरतात. पूण देव सर्गराजांत उंच स्थानार आसून महिमेवंत भरलेली आपली मोवाळ दिश्ट ताचे पर्जेचेर सदांच दवरून उर्बेन बरोवन तांची जतन करता. तांचे कश्ट दगदनी तांचें पोकळपण समजल्लो देव किर्तनकाराच्या उतरा सारकें सर्गार भुमीचेर दिश्ट घालून आपल्या पुताक धाडन तांचें राखण करूंक, तांकां सवकासाय दिवंक आशेवन दनसतल्यांक, कश्टांतल्यांक, वजन ववयतल्यांक, कलत्या बोळ्या काळजाच्यांक जेजू मुखांत्र ताचेशी आपयता. ग्रेक आनी जुदेव समाजेंत नियमां आनी रेगरो बरोवन साद्या लोकांक इतलें जडायेचें जाल्लें की तकली उखलून देवाक पळोवचें आनी ताका बगचें एक सपनशें जाल्ल्या तांकां देवूच तांचेर नदर घालन आपलें मुखामोळ तांकां दाखोवन दनसितेल्यांक ताचेशी आपोवन तांकां बुजोवन दिता. आयचे दिसपडते सांत सा एलियास आनी प्लावियन. एलियास जल्मान एक अरबी, इजिप्तांत एक वनवासी जावन आसलो. अलेक्झांड्रियाचो पात्रियार्क एक सैंब प्रतिवादक तिमोथी द कॅट हाच्या दगदोनेच्या पयलें 457 पॅलेस्तिनाक फोळण गेलो. युतिमस म्हणल्यान ताका आसरो दिलो आनी जेरिकोंत ताणें एक मेळ बांदलो. ताका याजकी दिक्षा लाभली आनी 494 ताका जेरुसलेमाचो पात्रियार्क नेमलो. ह्या वेळा कॉन्स्टँटिनोपलाचो रायाळ प्रतिनिधी आनी सिरियाचो एक मठवासी प्लावियनाक तो मेळ्ळो. प्लावियनाक 498 अंत्योकाचो पात्रियार्क करच्यांत तो यशस्वी जालो.
चालसडनेचे महासभेक काल जाल्ल्या खातीर एलियासाक जायते सोसूंक पडलें. कॉन्स्टँटिनोपलाचे पात्रियार्क युफेमियस आनी मॅसेडोनियस सोवें तो मेळ्ळो आनी अंतियोक आनी अलेक्झांड्रियाच्या एक सैमवादाच्या पात्रियार्का सोवें मेळोवंक ताणें इन्कार केलें. राय अनास्तासियूस पयल्यान ताणें दिल्ली भवार्थाची उसारणी रायान क्रिस्ताच्या दोडत्या सैमाच्या शिकोवणेक विरोध म्हूण लेखली. एलियासान रायाच्या विश्लेशणाचो विरोध केलो आनी चालसेडान सभेचे शिकोवणे प्रमाणें आनीक भवार्थाची उसारणी करून रायाक धाडली. 511च्या सायडानाचे सिनोद सभे वेळा चालसेडान सभेची शिकोवण खंडन करूंक आपयलें. पूण हे सभेर हजर आशिल्ल्या सडीत बिस्पांचे चिंताप ताणें वय केलें आनी आपली शिकोवण प्रतिपादन करूंक सान सेबास्च्या मुखेलपणाखाल एक पंगड जेरुसलेमाक धाडलो. एलियास आनी फ्लावियान दोगी काळजांतून संप्रदायबद्ध व्यक्ती जावन आसले. एक सैमवादाक रायाक पाठिंबो दिवंक तांणी नाकारलें, देखून तांकां तांच्या हुद्द्यांतावन निकळायलें. अनास्तासियस रायान एक सैमवाद्याच्या सूत्रांक तांची दसखत घालूंक आदेश दिल्ले वेळा तांणी दसखत घालूंक निराकारशिल्ल्याक 516 तांकां आयलाक गडीपार केलें. सान फ्लावियन अरेबियाच्या पेत्रा म्हणले कडेन मोरान पावलो आनी सान एलियास आयलांत मोरान पावलो. रोमाचे मार्तिरांचे पट्टेंत तांची दोगांयची नांवां सांगाता आसात. कितले चड आमी आमचेर जैत वर्तावंगी तितली चड कृपा तो आमकां दिता. जर आज आमच्या कश्टांचेर जैत वरचें बळ आमकां आसात तर फाल्यां आनी परवां आमच्या की चड आनी चड संकश्ट आसल्यांच्या की आमी वर्तें जातेल्याव.